आमी देवाक आजीर आसा जाल्यार जे सामुएलान म्हणलें, एलीन ताका सांगलेलें, हांव सेवक तुजो, उलय सर्वेस्परा, सेवक आयकोता. सायबीण मायन कितें म्हणलें? हांव चाकर, हांव सेवक. हें तर आमी पत्करिना, असलो मनोभव आमचे मदें ना जाल्यार आमी केन्नाच देवाचें उतर आयकोचें ना. पूण दुसरें हांगसर कितें सांगलां स्तोत्रांत? बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. आमचे खुशे प्रमाणे न्हय, जें आमी बापाय कडून आयकोता तें आमी पाळूंक जाय. आनी जेजून ते भशेन पाळलें आनी तो सगल्यो वस्तू आपणाच्यो वस्तू घे न्हय, बाप जो ताचे सोबे आसलेलो तो ताचे सोबे सगळें करतालें, तो ताका सहकार करतालो. हें आमी पळयलां. जेजू पळयात कशे भशेन हात लावन ताका उठयता आनी ती उठ्ठात. ताचें उतर, ताच्यो करण्यो ताच्यो न्हय पूण बापाच्या मोगाच्यो ती ते अणभवतात. आमी जेन्ना करता तें आमी करता न्हय, ना, हे भशेन जावंक फावना. जेजू जो आमचे सोबे आसा तो हें सगळें करता म्हणून आमी ताका सहकार करूंक जाय. तेन्नाच की ह्यो मिलाग्री आमचे सोबे घडटल्यो. कितले आमच्या घराब्यांनी ते घडटात, तुमी ते घडोवन दाखयतात. तुमी एकामेकाक पावता तेन्ना असल्यो मिलाग्री तुमचे मदें घडटात आनी तेन्ना तुमचे मदें कितलो आनंद आसता. ते भाशेन आमचें जिवीत जावन ती म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, व्हडल्यो वस्तू न्हय, ल्हान पूण सगल्यो जेजू सोबे केलेल्यो हे भाशेन सगल्या सांत भक्तांनी केलेल्यो आसा. तर आमी आतां आमच्या हात अशें उठून दवरया, दोळे बंद करया. हे दोन मनोभव सदांच आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकोता. आयकल्या उपरांत बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. आनी सायबीण मायन म्हणलें, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. जेजू, तुवें आमकां ही कृपा दिलेली आसाय. कृपेच्या आदारान तुज्या आसण्यांत सगळे आमी तुजें सोबें करून तूं आमचें सोबें तें करतलें म्हणून तुका सहकार करूंक आमकां मदत कर. आनी हाका लागून आमचें जिवितूच आमी तुका भेटयता आतां. आमेन.